आसतना आमकां मेन रोड ब्लॉक केला कोण प्रायम मिनिस्टर येतलो हो हाल्या मोदी येता नुसता हांव ओल्ड रोडान येयलो ज्वारी कडच्यान येता तो आनी त्या रोडार आमी पयलीं जायत फावटी येवपी वास्को कोर्टांत आतां हांव वास्को कोर्टांत खबर येना तेन्ना मुगेल बीच सदांच आंबेडकर स्टॅच्यूचेर वयताली कित्याक एज अ लॉयर एंड तोवूय लॉयर आनी तेजे भायर आमकां सगळे इंडियेक भाड्याचे बैल बीजेपीची कितें आहा बीजेपीची सिस्टम इज लोकांक डिवायड एंड रूल ही तांची सिस्टम तो एक भाड्याचो बैल तांणी रेव्होल्युशनरी गोवन हाडला लोकांक फोडपाक तसो आनी एक तांणी भाड्याचो बैल जो काँग्रेस पक्षाचेर निवडून आयिल्लो काँग्रेस पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्लो संकल्प आमोणकर हो आज भाड्याचो बैल थंय गेला जेन्ना आरएसएसाची जेन्ना मिटींग जाली पणजे तेन्ना हो ते खाकी पॅन्ट व्हाईट शर्ट टोपी घालून सांगता आपूण खंय शाखा चलयतालो म्हळ्यार हे विश्वासघाती विश्वासपाती कसले हे पार्टीन आशिल्ले आनी मातशें तरी तुका जर तर मोरल जर तर एक मनीसपण जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता तो आमचो लिडर श्री राहुल गांधीचेर पळय जे उलयता न्ही आय कंडेम इट पण तुजी लायकी ना ताचेर उलोवपाची राहुल गांधी सारको लिडर तुज्या मतदारसंघात येवन ताणें डोर टू डोर कॅम्पेन केली लोकांनी तुका म्हणून मतां मारूं ना राहुल गांधीक म्हणून मतां मारली तुवें त्या लोकांचो विश्वासघात केलो ह्या लोकसभेक ते लोक तुमकां तिनूय मतदारसंघान आय मीन मुर्मुगांव वास्को आनी दाबोले हे लोक मुर्मुगांव तालुक्याचे तांकां बीजेपीक दाखोवन दिले आतां जेन्ना हांव हांगा आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो मनीस जेन्ना 2022 सांगतालो की आपूण कोळसो बंद करतलो हांवें आतां आयकलां की ताणें खंय कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन खंय मुर्मुगांवच्यान व्हेला कित्याक तें हप्त्या लागून म्हाका कळून आयलें की ते ड्रायव्हरांक बीन हाचे लोक रातचे मारता आनी ट्रका वयल्यान 100 रुपया घेता आरे हे कितें फाटल्या दिसांनी जेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान हेडलायन्स मारिल्ली की हो थंय बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन जेन्ना आडावन दवरता आनी जेन्ना हांवें ट्वीट मारिल्लें जेन्ना न्यूज जाली तेन्ना रोखडेच तांणी 2 वरांनी ते सोडले आनी हो म्हजेर एलिगेशन करतालो की हांव कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशना चॅलेंज करता संकल्प आमोणकराक ताणें दाखोवचें किंवा ताणें प्रूफ हाडचो म्हजी फॅमिली किंवा हांव आज मेरेन आमी कोळशाच्या धंद्यान ना अरे दुसरो कोणी अमीत आसतलो तूं तें अमीत लावन म्हजें नांव तूं वाट लायनाका गोंयच्या जनतेक तुमी मिसगायड करनाका अरे तूं त्या पुलीस स्टेशनार गेल्लो कंप्लेंट फायल करपाक सेईंग डिस्क्वॉलिफाय कर म्हणून अरे तूं पयलीं खुद तुजें डिस्क्वॉलिफिकेशन चालू आहा तूं अंडर 10 शेड्यूल लोकांचो ह्या डेमोक्रेसीन लोकांचो विश्वासघात करून तूं लोकांचो मॅन्डेट चोरून बीजेपीन गेला तुका कसलोच मोरल अधिकार ना वचून थंय पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट फायल करून सांगपाचें हाका डिस्क्वॉलिफाय कर म्हणून तुजी पयलीं लायकी आसले पळय दुसरें हांवें आयकलें की थंय भेळपुरी जे वाले गाडे आहा थंय मुर्मुगांव अरे थंय हो 100 रुपया घेता पळय त्या गाड्यावाल्या कडल्यान हे कितें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान नाल ताका एक पदवी दिवची नाल्यार एक पोर्टफोलिओ ओपन करचो एक्स्टॉर्शनिस्ट मंत्री म्हणून कर मरे एक पोर्टफोलिओ ओपन कर आनी दी ताका वचून घेवन ये हप्ते कोणा कडल्यान घेवपा येते हे कितें म्हळ्यार तुमी आज सामान्य बारीक मनीस जो आज दिसवडे पर डे बेसिसार आपलो धंदो चलोवन गाडो चलयता भेळपूर ताजे कडेन 100 रुपया दुसरें हांवें आयकलां की ते क्रूज टर्मिनलाचेर जो धंदो जाता थंयचे टॅक्सी कार ते अरे तांचे कडल्यान 200 रुपया हो घेता प्रत्येक गाडये फाटल्यान बायणां ते थंय वॉटर स्पोर्ट्सा तांचे कडेन हांवें आयकलां की 4 लाख रुपया घेता म्हणून वर्साक कमिशन हा मुख्यमंत्र्यान ताका दिवचे पदवी दिवची पोर्टफोलिओ दिवचो कित्याक ताका सांगिल्लें की मंत्री करता म्हणून तो त्या आयडीन गेल्लो मंत्री जाता म्हणून सो ती प्रमोद सावंत कडेन मागता की बाबा ताका एक्स्टॉर्शनिस्ट खातें दी असलो हो असले हे लोक आनी ह्या फावट पुराय गोंयची जनता दक्षिण गोंयची जनतेक हे पळय जेतीचे पळय नारे आसात हांकां फक्त नारे येतात आतां हो प्रधानमंत्री जो सांगतालो की ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा तो आज नारो चेंज करचो पडलो फाल्यां म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्यान थंय एक नवो नारो दिवचो पडटलो कितें मैं खाऊंगा और बीजेपी वालों को भी खाने दूंगा कित्याक आज जेन्ना चिकबेलापूर तांचो बीजेपीचो एक कॅन्डिडेट के सुधाकर हाजे कडल्यान जेन्ना ब्लॅक मनी 4.8 करोड रुपीज इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बेंगलुरून जेन्ना जप्त केले ताजेर एफआयआर जालो म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्यान फाल्यां थंय क्लियर करचें ती एक काला धन हांच्या कॅन्डिडेटा कडेन येता खंयच्यान दुसरें आनी एक ताजो शापोतेर सुबेद उलोवपी एक खासदार आहा तो भुरगो तेजस्वी सुर्या तो फक्त शापोता उलयता फाटल्या दिसांनी ताणें इंडिगो एअरलायन्साचेर मदीं दार ओपन केल्लें याद जाता आसतलें तुमकां मदींच तें इमर्जन्सी एक्झीट ओपन केलें आनी ताचेर कांय एफआयआर जालना ताका 4 वर बसयलो आनी दुसऱ्या फ्लायटीन धाडलो असले हे सुबेद बीजेपीचे एमपी आज
इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान ताजेर कंप्लेन ताजेर FIR रजिस्टर केला. वॉट की तो ही सॉलिसिटींग वोट्स ऑन रिलीजन बेसिस. ताणे एक ट्विटराचेर एक्साचेर एक व्हिडिओ घातला वेर हे लोकांक रिलीजनाच्या नावार फोडपाक सोदता. जे काँग्रेस पक्ष आमचे लिडर राहुल गांधी सांगता की हे बीजेपी फक्त लोकांक डिवायड करप, लोकांक फोडप, लोकांक मिसगायड करप, हे आज भायर आयिल्ल्यां. आणि हांव उलयना, हे चीफ इलेक्शन कमिशनाच्या ट्विटराच्या ऑफिशियल हँडला वयल्यान हे ट्वीट जाल्ल्यान. सो म्हाका दिसता तांकां आतां कळून आयला की आमी दोनूय सिटां उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंय आमी हारता. तुमच्या पांया सकयली जमीन ती गेल्या म्हणून तांणी फेक पयर लोकांक डायवर्ट करपाक, लोकांक मिसगायड करपाक कॅप्टन विरियाटोचेर एक कंप्लेन केली. प्रधानमंत्री छत्तीसगडा वता उलयता, पूण गोंयची जनता हुशार आहा. गोंयच्या जनतेक आज कोर इश्यू म्हारगायचेर उलयात, तुम्ही आज अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयात. फाल्यां प्रधानमंत्री तुजो गोंयान येता, मुख्यमंत्र्यान ताका विचारपाक जाय. आणि तो उत्तर गोंयचो खासदार जो आसा तो फाटल्या दिसान सांगतालो की आंकडे म्हणटा तो एम्प्लॉयमेंटाचे आपल्या कडेन ना. फाल्यां तो स्टेजीर तूं आसतलो ताका विचार, कित्याक नीती आयोगान जो रिपोर्ट दिला दॅट इज हेडेड बाय द प्रायम मिनिस्टर. फाल्यां ताका विचार, अरे बाबा त्या नीती आयोगाचो जो रिपोर्ट दिला त्या आंकडे आपल्याक मातशें दी म्हणून. लज दिसपा जाय बीजेपीच्या लिडरांक की आज गोंय नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पावला. आज तांणी सांगिल्लें काला धन हाडटा म्हणून, एक गाणो आयिल्लो ना आज काला धनाचो. आनी सांगिल्लें की आमी म्हारगाय देंवयतले, आमी इन्फ्लेशन देंवयतले, आमी अच्छे दिन हाडटले. आज हांचे अच्छे दिन आयल्या, हांचे क्रोनी जे मित्र आसा हांचे अच्छे दिन आयल्या. फाल्यां म्हाका दिसता तिनूय ह्या वाठाराच्या आमदारांनी त्या एक्स्टॉर्शनाक घेवपाचो, कित्याक तो 2022च्या इलेक्शनाक सांगतालो की आपूण कोळसो बंद करतलो म्हणून. सो थंय ताणें वचचें. आणि खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता ती मिटिंगूच तुमी थंय करपा आशिल्ली मरे पोर्टार. ते कोळशान हाडून तुमी लोकांक बसोवपा जाय आशिल्ले. प्रधानमंत्र्याक दाखोवपा आशिल्ले की गोंयकारांक तुमी कोळशांनी कशे मारतात ते, आणि ताजो जो क्रोनी मित्र अडानी की ताजी बॉल्सां कशी भरतात. हे म्हाका दिसता ह्या सरकारान, मुख्यमंत्र्यान आणि हांच्या स्थानीक आमदार मंत्र्यांनी ते करपा आशिल्ले. जायना, केलें ना मरे. चल तुम्ही फाल्यां सकाळी फुडें तो कोळसो घेवचो, एक तिबो लावचो सगळ्यांनी, काळो तिबो, आणि ते प्रधानमंत्र्याक फाल्यां स्वागत करचें आनी सांगचें की आमी लोकांक फटयतात, तूं कसो ह्या देशाच्या जनतेक फटयता तशें आमी गोंयकारांक फटयतात. थँक्यू सर.